महिला दिन संबंध देशभर आयज मनयलो वयता। त्या आयज महिला दिनाच्या निमित्तान आमी हो सरपंचाचो मान हो महिलाकूच दिल्लो आसा। तेन्ना हो जो सरपंच पदाची तिची कारकीर्द आसा तेका आमी आमचे पंचायत म्हणून सगळ्या 6 पंचायतीचे पूर्ण सहकार्य आसतले। आमदाराच्या सहकार्यान, सरकाराच्या सहकार्यान आयचे हे जे कुंदा मांद्रेकर हेका आमी सरपंच केल्या, तेका आमदार प्रवीण जाटये यांच्या सहकार्यान आनी तेंच्या आशिर्वादान आयज ती सरपंच आमी तिका बसयल्ली आसा। मया ग्रामपंचायतीन सरपंच म्हणून माझी बिनविरोध निवड जाल्ली आसा आणि सगळ्या पंचांनी ठाणपणान रावन माझी निवड केल्ली आसा आणि त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभारी आसा। मये मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रवीण जाटये यांच्या सहकार्यान आम्ही मया गावचो विकास करतले। बिनविरोध निवडून येयला म्हणजे आमचो जो 6 जाणांचो जो ग्रूप आसलो ह्या पंचायतीचो, जो एक उर्वी मसूरकर, मागीर कुंदा मांद्रेकर, संतोष गडेकर, विनीता गांवकर, कृष्णा परब आणि विश्वास चोडणकर, ह्या 6 जाणांच्या ग्रुपान ह्या स्थळाचेर जे दिसा विजय पोळे जो माजी सरपंच आहा तेजेर अविश्वास दाखयलो आणि हांगा जे डिस्कशन जाले की कुंदा मांद्रेकराक सरपंच करचे आणि हो जो ग्रूप आहा 6 जाणांचो, हो 6 जाणांचो ग्रूप आहा तो फुडले इलेक्शन जायसर हो 6 जाणांचो ग्रूप एकीकडे रावन ह्या मया गांवाचो विकास कसो जावंक जावो हेचेर विचार करतले म्हणून। आणि त्या एका सगळे जाण 6 जाणूय एकीकडे रावन आयज तेजी पावती म्हणून कुंदा मांद्रेकर सरपंच जाल्ली आसा। स्पेशली ह्या मया पंचायतीत वार्ड नंबर 2 कसलोच विकास सांगना। विकास जाल्लो आहा तो स्वताचो जाल्लो आसतलो, पंचायतीच्या हितून कारभारान घोळ जाल्लो आसतलो, पूण जो विकास जो वाड्या वयलो विकास सांग जावो तो जावना। आयज मय वांयगणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक आसली आणि ही निवडणूक आयज मय पंचायतीन कुंदा मांद्रेकर ही मयेची सरपंच म्हणून बिनविरोध निवडून येयल्ली आसा। सगळ्यान पयली हांव सगळ्या आमच्या पंच सदस्यांचे अभिनंदन करता, कारण ती बिनविरोध निवडून येयली